रसणारा भेटयता बलिदान सर्वेच पुरा कृपेच्या सागरा मानून घे आराधन सर्वेच पुरा मोगाच्या रसणारा भेटयता बलिदान सर्वेच पुरा कृपेच्या सागरा मानून घे आराधन विविध कुटुंबातावून विविध देणी घेऊन भावार्थाने गोठल्या काळजानी एक जाऊन मानाने आराधन सौम्या तुका वंदिता सर्वेच पुरा मोगाच्या रसणारा भेटयता बलिदान सर्वेच पुरा कृपेच्या सागरा मानून घे आराधन जीविता खाण सेवून आत्मिक पोषण जोडून स्तुती तुझी गायता मुगा सेवेची आमका सोपून दिवून पावन जावच्या काशेता सर्वेच पोरा मोगाच्या रसणारा भेटयता बलिदान सर्वेच पोरा कृपेच्या सागरा मानून घे आराधन बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो तुमच्या सवे आसो. मोगाच्या न्हू देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्तांक आमच्या ह्या फिरगज फेस्ताची दबाजीक देवस्तुती आचरण करूंक बागेवंत कुर्साच्या मजतीन धन्य देवान आमचेर वतल्या सर कृप्या देण्या पासत ताका अर्घा स्तुती भेटोवंक ह्या देव मंदिरांत जमल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो आनी उक्त्या मनाचो येवकार मागता. जेजूच्या कुर्साचे वाटेन चमकून बागेवंत जावया हो संदेश ह्या फेस्ता दिसा नियाळूंक आयची देवस्तुती आमकां आदार दिता. आमी सर्वांनी सर्गीच्या बापा बरी बागेवंत जावंक बागेवंत कुरीस आपल्या बेसावांनी बरो म्हण मागया. आमच्या फिरगजेचे कुटुंबाचो पात्रोन जावन आसा बागेवंत कुरीस. ह्या कुर्साक मान करूंक आमी सांगाता जमल्या. कुर्सार जेजून मनशा कुळाचे पातकाचेर आनी मोरणाचेर जैत वेला आसता. आयच्या दिसा आमी त्या पवित्र कुर्साक उक्त्या मन करचो वाचपी. जेजूच्या कुर्साचे सावळेत आमी सदांच रावा जाय तर आमचे जिणे कुरीस घेवन दिसपडटे सुम्याचो फाटलाव आमी करूंक आसा. येवकरीस आमकां बळ आनी गटाय तर आज परत हे बलिदान भेटोवंक आयती जाल्या हांव आसता. ह्या बलिदानाचो फळ जावन देव आमचेर ताची वेंचणार आशिर्वादा वतू आनी ताच्या पुताच्या मेटांनी चलोवंक आमकां आदार लाभय म्हूण मागया. आयचे संभ्रमीक मिसाचे बलिदान सर वाराड्याच्या आनी सैऱ्या याजका सांगता भेटयता हांव
भोवमानादीक स्टॅनी तावरो बाप तांकां आनी सर सैऱ्या याजकाक आमच्या फिरगज याजका आनी सर बावार्थी लोकां तर्फेन मोगाचो स्वागत मागता. आज भोव संभ्रम असो दिवस, फिरगजेचें व्हडलें फेस्त. तशेंच देवाक अर्गां दिवंक, देवान केल्लें बरेंपण नियाळून हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी हांगासर जमा जाल्या. आयच्या दिसाचो मुख्य संदेश प्रस्तावनांत भोव वापुरबायेन सांगलो. जेजूच्या कुर्साच्या वाटेन आमी चलोंक जाय म्हणून आपणें आमकां आमच्याच वाटेन आमी चलचें न्हय, जेजून चलिल्ल्या दाखयिल्ल्या त्या कुर्साच्या वाटेन चला जाय म्हणून हो संदेश आमी उडासाक दवरून दिसपडते आमच्या जिवनांत तें पाळून अशें आयच्या ह्या फेस्ताचो संभ्रम आमी सोडोवया. हें पवित्र बलिदान फावो त्या प्रमाणें भेटोवच्या खातीर आमच्या पातकांची आमी दूख धरना सांगता हांव पातकी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भाग्यवंत सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. सोम्या काकूत, सोम्या काकूत, क्रिस्ता काकूत, क्रिस्ता काकूत, सोम्या काकूत, सोम्या महिमा 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 देवातून सगी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी. सर्वेस पोरा देवा सर्गींच्या राया. सर्ववेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिवसता. या थोर वैभवापास तुका वागणता. महिमा 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 देवातून सगी. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुरता. सोम्या देवा देवाचे शैलेतून संसाराचे पकडता. आमची काकूट कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे मानून घे. मानून घे. महिमा
महिमा देवातून सर्गी की त्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे की त्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्त एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर तू परमेश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. प्रितीवान बापा, पडलेल्या मनशा कुळाक उबारूंक तुज्या पुतान जमनीतावन उबारचो आनी ताणें कुर्साचे वळवळे आनी हिणपण बगचें म्हणून अगणीत जाणवायेन आनी मोगान तुवें थारायलाय. हो गूट वळखून तुजो अपरिमीत मोग आमी वाकणता आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजू थंय दिसान दीस व्हड म्हणून आनी ताच्या सांगाता तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून वर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. गणन पुस्तकांतलें वचप. त्या दिसांनी इस्रायल प्रजा थोर दोंगरांतावन भायर सरलो आनी एदोमेच्या देशाच्या बोवाडा कडून वेचे खातीर तांबड्या दर्या वाट्यान गेलो. वाटेर लोकांची सोंसणीकाय चुकली. ती देवा आनी मोइजे विरोध उलोवंक लागली म्हणून आमकां इजिप्तांतली कित्याक भायर काडले, अरण्यांत व्हरूंक, हांगा खाण ना, उदक ना, आमकां दादोशी करिनातल्या ह्या खाणाचो आमकां कांटाळो आयला. देखून सरस्परान लोकां मदें विकाळ सरप सोडले. ते लोकांक चाबले आनी तांचे पैकी जायतीं मेली. तेन्ना लोक मैजेसरचे आयलो आनी तांणी म्हळें, आमी सरस्परा आनी तुजे विरोध उलोवन पाताक केलें. ह्या सरपाक आमचे मदले काडचे खातीर सरस्परा लागीं विनंती कर. देखून मोइजेन लोकां पासत मागलें आनी सरस्परान मोइजेक म्हळें, एक पितूळचो सरप कर आनी तो एका खांब्यार उबार. सरप चाबिल्ले व्यक्तीन ताचेर दिश्ट घाल्यार ती वांतली. देखून मोइजेन एक पितूळचो सरप केलो. देवाचें उतर हें. सर्पसा तुका हरसू देवा, सर्पसा तुका हरसू. सर्पसा तुका हसू देवा, सर्पसा तुका हसू. साधू कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडू. तुज्या भरसडीक मुखामळाची दीस आमचेर फांकू. हे वरवीं अख्ख्या संवसारांत तुजी खुशी कळिसा. सर्रास्रा तुजी चडवून वळखून घे. सर्पसा तुका हसू देवा, सर्पसा
सर्पचा तुका हसू देवा सर्पचा तुका हसू सर्पचा तुका वाकडू सर्वेस बरा पसा तुका वाकडू देव आपलो आशीर्वाद दी आणि सगळे प्रीतम ताच्या पाया पडू सर्पचा तुका हसू देवा सर्पचा तुका हसू सर्पचा तुका हसू देवा सर्पचा तुका हसू सा पावलून फिलिपिकराक बरयल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो जेजू क्रिस्त सैमान देव तरी त्या समाज संपणाक तो लब्धन रावलो ना बघा मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पुरणपणी खाली केलो मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच खालतो कर मरणा पर्यंत क्रिस्ताच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर नांवां प्रास वर्ते नांव ताका दिलें अशें ताणें खुशीवेली बागवाजाई म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगटी सैम हर एक जिबेन देव बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी देवाची उतर हे देवाची वडोवकार Alleluia, 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 Alleluia. देवान संसाराचो असोय केलो आपल्या एकल्याच पुता ओपून दिलो देवान संसाराचो असोय केलो आपल्या एकल्या सुताक ओपून दिलो Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस पर तुमचे सोवे असो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजून निकोदेमाक सांगलें सर्गींतावन देवून आयिल्लो मनशापूत शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना जशें मोयजेन आरण्यांत सर्पाक उबारलो तशें मनशापुताक उंच उबारूंक जाय तवळ ताका सतमंतेल्या हर एकल्याक सासणीक जिवीत लाभतलें देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सतमंतेल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक बगार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची न्हीद करच्याक न्ही बगार ताचे मरीपात संवसाराची सोडवण जावच्याक देवाचें उतर हें आज हांगासर एक व्हडलो संभ्रम चलता
ह्या फिरगजेचें व्हडलें फेस्त. प्रस्तावनांत सांगिल्ल्या प्रमाणे धनिया देवाक अर्गां दितना ह्या फिरगजेचो पात्रोन जावन आसचे भगवंत कुरीस हाकाय अर्गां दिवंक, ताका आराधन करूंक आनी ताणें दाखयिल्ल्या ताणें चलिल्ल्या वाटेन चलोवंक भगवंतपण जोडूंक असलो एक उद्देश दवरून ह्या इगर्जेंत इतल्या व्हडल्या संभ्रमान हजर जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक फेस्ताचे शुभाशय हांव पाठयतां. आयचो एक भोव अपुर्बयसो संदेश तुमी विसला. जेजूच्या कुर्साच्या वाटेन चलोवन भगवंत जावया म्हणून. हे भगवंतपणाचें एक संदेश तो पापा साहेबानच ह्या वर्सा आमकां दिला आनी आमी सगळ्यांनी भगवंतपणान जियेजय म्हणून तो आपणे दिता. आयच्या दिसाचो संदेश तोच. तर भगवंतपण म्हळ्यार कितें म्हणलें पयलें एक समजून काण घेवया. सभार पोटी आमी चिंचे आसा भगवंतपणाचें म्हळ्यार सांतां भक्तां बरी आमी जिणी जियेत जाय म्हणून. आनी सांत भक्त म्हणटना ते व्हडल्या जाग्यार आसात, उन्नत स्थानार आसात आनी आमी सादे मनीस आमी कशें त्या उन्नत स्थानार आसल्या मनशा बरी जावचें म्हणून आमी हें चिंचे जावन आसा. पूण निजाकी पळोवंक गेल्यार भगवंतपण म्हळ्यार एक सादें आनी एक बरी क्रिस्तांव जिणी, एक बरी सादी क्रिस्तांव जिणी जियोवचेंच सादेपण जावन आसा, भगवंतपण जावन आसा, तातूंच आटापण आसा. एक बरी जिणी जिये जाय म्हणून आमकां सगळ्यांक एक आशा आसा, भितरल्या भितर एक आशा आसता. हांव एक फावटी ट्रेनार पैणकर नासल्या वेळार थंयसर म्हज्या मुखार एक दोग तेग पैणारी आसले आनी तेय क्रिस्तांवच जावन आसले आनी ते एका संस्थेंत वावर करनासले. राजस्थानांत जावन ट्रेनार फाटी आपल्या घरा येवचे मनीस आनी ते एकामेका उलोवन आसले. आमी आदलें पुरा सगळें विसरया. आमी संस्थांत आसून कितें पुरा सूख घडल्या आनी कितें पुरा आमी सूख केल्लें आसा तें सगळें आमी विसरया. एक नवी जिणी आमी जियेवया, एक बरें जिवन आमी जियेवया, समाधानाचें मोगाचें. आनी तशेंच आमच्या कुटुंबांती एक बरेंपणान सादेपणान संतोशान आमी जियेवया म्हणून तांणी सांगून आसतना एका बऱ्या जिवनाक कितलें महत्व आमी दिता म्हणून आमकां कळटा. हर एकलोय चिंता सकाळीं उठतना आज हांवें बऱ्या तरान म्हजो जीव म्हजें जिवन करची जाय म्हणून. एक पियोन असो मनीस कितलेंय तो पियोन आसल्यारय सकाळीं फुडें उठतना तो म्हणटा हांवें कालच्या राती पियेल्लें इल्लें चड जालें आनी देखून आज हांव पियेना म्हणटा तो. आज हांव म्हज्या बायले भुरग्यांक बरें करून पळयता, आज म्हजें काम बऱ्या तरान करता म्हणली तसली एक भोगणां ताका आसतात. पूण अस्कतकायेन परत तो पियोंक पुरो. पूण एक आपणें बरें जाय म्हणली ती एक आशा त्या पियोण्या घरांतय आसा. आनी तशेंच कितलीय एक वायट जिणी जियोवचो मनीस तो जावं दीत सकाळीं फुडें उठतना तो म्हणटा ना हांवें केल्लें सूख जालें, हांवें आनी मुखार बऱ्या तरान जियेजे म्हणलें एक पश्चातापाची चिंतनां केदाळे आसतात. आनी तशेंच थोडे फावटी चिंचा आसा म्हाका व्हडली ग्रेस्त गाय नाका,
म्हाका व्हडलें दुडू भांगार नाका, म्हाका एक सादें एक बरें जिवन मेळ्ळ्यार पुरो म्हणलें तसली एक आशा खरी एका मनशाच्या काळजांत आसा. भाग्यवंत कुर्साचो उडास काडटना जेजूच्या उजव्या कुशीन कुर्सायिल्लो सोरू तोय म्हणटा तशेंच दाव्या कुशीन आसलेल्या सोराक म्हणटा, अळे आमकां जाल्यार आमच्या करण्यांक फावो जाल्ली शिक्षा मेळ्ळ्या, पूण हांगासर आसा एक निरापराधी मनीस आनी ताका ही कुर्साची मरण ताका फावो जालां. आनी ताज्या उपरांत जेजू कुशीन गुवंत म्हणटा, सोम्या तुज्या सर्गाराजांत आसतना म्हजोय उडास कर म्हणून ताजे जिणयेचे पश्चाताप करन, जिणयेंत परिवर्तन करन तो जेजू कडेन मागता, सोम्या तुज्या राजांत आसतना म्हजोय उडास कर. आनी तो व्हड जेजू तक्षण कितें म्हणटा, आयच्या दिसा तूं म्हज्या सांगाता आसतलोय, आयच्या दिसा तूं सर्गींच्या राजांत म्हज्या सांगाता आसतलोय म्हणून. देवान तुमकां आनी म्हाका सगळ्यांकी एक बरी क्रिस्तांव जिणी जियोंक, भाग्यवंतपणाची जिणी जियोंक आपयलां. सांत पेद्रो म्हणटा पयल्या अध्यायांत 16वें वर्स, तुमकां आपयिल्लो देव जसो पवित्र तशें तुमी उतरांनी आनी करण्यांनी पवित्र जाया. सांत पाऊल म्हणटा, देवान विसून काडलेली परसा तुमी आनी ताका तुमी मोगाची, देखून कणवळायेची, दयाळायेची, दिनवसणेची, मोवाळायेची आनी सोंसणिकायेचें काळीज तुमचे थंय आसूंक जाय. असल्या भगवंतपणाचें जिवीत जियोंक आमकां वाट दाखयला. तो जावन आसा कुर्सायिल्लो सोमी आनी ताणेंच असली एक जिणी जियेलो आनी ताजे उपरांत आमकां 3 वाटो दाखोवन दिल्यात. आनी पापसाहेबी आमचो पापा आतांचो पापसाहेब फ्रांसीस तशेंच तो आमकां म्हणटा हे 3 वाटो दाखयता. आनी तांच्या पैकी पयलें जावन आसा त्या दोंगरा वयल्या प्रसंगांतले 8 भागी सांत लुकाच्या वांजेलांतावन ते काडिल्ले ते. आनी ताका उल्लेख करन पापसाहेब म्हणटा, आमी कालत्या काळजाची आसल्यार तें भगवंतपण, मनांत नितळ आसल्यार तें पवित्रपण, हेरांच्या कश्टा दुखांत वांटेली जाल्यार तें भगवंतपण, अनीत शोशण निती खातीर वावुरल्यार तेंय पवित्रपण, दया सुरसुरे आमचे करून घेतल्यार तेंय पवित्रपण, आमच्या मदें समाधान एकतार आसा करचें प्रयत्न केल्यार तेंय भगवंतपण जावन आसा म्हणून एक पयलें विधान पापा फ्रांसीस आमकां सांगता. दुसरें विधान पापा फ्रांसिसान सांगचें जावन आसा, दया दाखयतात तीं भागी, पेल्याची सेवाच देवाची सेवा म्हणटा पापा साहेब. भुकेल्ल्यांक खावंक दिवचें, तानेल्ल्यांक पियोंक दिवचें, आसरो दिवचो, न्हेसोवंक दिवचें, बंदीत आसलेल्यांक भेट करची, ही सगळीं सोम्याच्या नदरेंत काकुळतीची कामां मात्र न्हय, बगार भगवंतपणान जियोवची वाटय ही जावन आसात. मदर तेरेजाची आदर्श आमकां सगळ्यांक गोत आसा. ती जिवंत आसतनाच तिका भगवंत म्हणून लोक सांगतलो. कित्याक मदर तेरेजानी केल्लें तितलेंच, भुकेल्ल्यांक खावंक दिलें, निराश्रितांक आसरो दिलो, न्हेसोवंक दिलें, पांघरूंक दिलें, तांचें पालन पोशण दिलें आनी देवाचो मोग तांकां दिलो. त्या देखून ती जिवंत आसतनाच ती एक भगवंत म्हणून पासारली आनी आज पवित्र सभेन तिका एक सांतीण म्हणून पासारल्या. कित्याक तिच्या त्या खालत्या जिणयेक, तिच्या एक साद्या जिणयेक तिच्या कडेन न्हेसोवंक आशिल्लीं सणाचीं 2 कापडां मात्र खंय. ती दार्जिलिंगांतावन कलकत्ताक ती रैलार पैणकर येता. एक आसरो आरंभ करीचे म्हणून ती पैणकर येताना तिच्या हातांत कितले पयशे आसले गोता गे?
₹5 आसले. फकत ते ₹5 काण घेवन देवाचेर विश्वास दवरून ती कलकत्ताक येवन पावली आनी थंयसर निराश्रितांची सेवा तिणें केली. आनी अशें एक सादी खलती आनी बरी जिणी जिवन देवाक ती मानवली, लोकांक ती मानवली. आज तिका भाग्यवंत म्हणून सगळो संवसार तिका पासारून आसा. आनी तिसरें विधान जावन आसा, पापा फ्रांसिसान सांगचें, आयच्या संदेशाक लक्ती जाल्ली, दिसपडतो कुरीस घेवन सोम्याचो पाटलाव करचो. लुकाच्या वांजलांत आमकां आयकूंक मेळटा 9 अध्याय 20 आनी 3 वाक्य. कोणी म्हजो पाटलाव करूंक आशेता तर तो आपणाकच सांडून दिसपडते आपलो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येवं. अशें आमचें जिवीतच एक कुर्साची वाट. कोणी म्हजो पाटलाव करूंक आशेता तर तो आपणाकच सांडून दिसपडतो आपलो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येवं. अशें आमचें जिवीतच एक कुर्साची वाट. ह्या वाटेच्या पैणा वरवीं सांतीपण ह्या पवित्रपण आमकां मेळटा म्हणटा जेजू. पूण ही वाट आसा, हांगासर फातर आसात, कांटे कुंटे आसात, कश्ट आसात, खंत दूख आसा. ह्या सगळ्यांचो अनुभव आमी करतना आमी खरो संतोश भावता आनी दुखांती आमी संतोश भोगता. तशेंच सांतीपणाच्या बऱ्या क्रिस्तांव जिणेच्या वाटेन आमी समकन आसता. तर आमी आज उडास दवरचें जाल्लें कितें? हे 3 संगती सुरवेचे पयलीं आमी उडास दवरचें. दोंगरा वयल्या प्रसंगाचे 8 बागी आमकां भाग्यवंतपणा व्हरून पायता. दयाळ्याच्यो करणी आमकां भाग्यवंतपणा व्हरून पायता. आनी तिसरें, जेजूच्या कुर्साच्या वाटेन समकोनी आमकां भाग्यवंतपणा वचून पावयता. तर कितें आमी आयच्या दिसा जोडून घेवचें? आयच्या दिसा आमी जोडून घेवचें, कुरीस आमी स्विकार करूंक शिकया. थोडे फावटी आमी पळयता हरद्यांत व्हडलो कुरीस घालता. ही गरजेंत व्हडलो सैत जैत असो कुरीस आसा. आमच्या घरांनी कुरीस नातलें क्रिस्तांव कुटाम ना. आनी खंयचेंय कार्य, कसलोय संभ्रम करतना कुर्साचो गुर्त करून आमी आरंभ करचें जावन आसा. पूण आमी जिणयेंत कुरीस स्विकार करता गी. म्हळ्यार कितेंय कश्ट, दूख, पिडा आयिल्ल्या वेळार ती कश्ट, दूख, पिडा आमी स्विकार करता गी म्हणून. जेजू कितें स्विकार करूंक बारीक कश्ट जालें. जेत्सिमनी मळ्यांत आसतना ताणें म्हळें, बापा ही काल्स म्हजे तावन पयस व्हर. कुर्सार तावन ताणें म्हळें, म्हज्या बापा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय म्हणून ताणें सांगलें. पूण जर तर तुजी कुशी तशी ती जावं म्हणून सांगून कुर्साचें मरण, कुर्साचें पैण जेजून स्विकार केल्लें आसता. तोय आमकां तेंच म्हणटा, तुमच्या जिणयेचे कुरीस स्विकार करा. ताजे तावन पळोवन धांवनाकात. एक ल्हानशें गडीत आसा, एक बूक बरयला, को वादीस म्हणलें, आनी ताजे विशयेंत एक पिंतुरी आसा. सुरवेल्या पवित्र सभेंत रोमांत क्रिस्तांवांक दोगदोणी आसली. रायान कठीण दोगदोणी क्रिस्तांवांक, क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर तांकां धरण, तांकां कश्टुचें, तांकां उज्यान घालचें, सिंहाच्या दोलींत तांकां दिवचें, असलें पुरो आसलें. आनी त्या वेळार पेद्रू थंयसर रोमांतच आसलो. ते कश्ट पळोवंक तांकां नासतना, ते सोसूंक तांकां नासतना रोमांतावन तो पळोवन धांवता. हे कश्ट म्हाका नाका म्हणून तो पळोवन धांवतना ताका वाटेर एकलो कुरीस काण घेवन येवचो ताका पळोवंक दिसता खंय. आनी तो मनीस कोण म्हणून पळयतना तो मनीस जेजू. जेजू कुरीस काण घेवन रोमाक वेतलो. आनी देखून
त्या वेळार पेद्रू ताजे कडेन विचारता कोवा दीस खंय वेताय सोम्या. आनी त्या वेळार जेजू ताका सांगता थंयसर म्हजे भाव कश्टान आसात, थंयसर म्हजे भाव दुखांत आसात, दग दितात तांकां, देखून तांच्या सांगाता हांव वेतां. थंयसर हांच्या सांगाता हांव वचून रावतां, तांकांय म्हजो कुरीस वोवंक तांकांय हांव आदार दितां म्हणून जेजून सांगतना पेद्रू आपली वाट बदलिता आनी परत सोम्या सांगाता परत तो रोमाक वेता त्या दोगदोणी आसल्या त्या क्रिस्तांवांक धैर्य दिवंक, बोळ दिवंक. थोडे फावटी आमकां इल्ले कश्ट येताना, पिडा शिडा येताना आमी रेतरेक वेता, मागण्याक वेता. कोण आमच्या तकलेर, कोण आमकां मागणें करता, कोण आमचे कश्ट निवारता, कोण आमचे आसले वायट पुरा पयस करता म्हणून आमी पयस पयस वेता. तशेंच भक्तीक पैण सयती आमी करता. पूण भक्तीक पैण करया, रेतीरेक या, रेतीर मंदिराक आनी पुरा वसया. पूण थंयसर जावं हांगासर जावं आमचो कुरीस स्विकार करूंक आमी शिकया. आमचो कुरीस आमी स्विकार करूंक आमी शिकया. निजा की कुरीस तो पळोवंक गेल्यार तो एक आत्मानाची वस्त, एक सलवणीची वस्त. आमकांय तशेंच भक्त सबार फावटी आमच्या लोकां मदें आमकां सलवणी मेळटाना, आमकां कश्ट मेळटाना आमी चिंतचा हो देवा तुवें म्हाका असली एक सलवणी दिली न्ही गी, असले कश्ट दिली न्ही ग म्हाका, सगळ्यांच्या मुखार म्हाका तोंड उखल धरन रावूंक म्हाका जायना न्ही गी, म्हाका लज भोगता न्ही गी म्हणून आमकां दिसतना आमी उडास दवरिजे त्या कुर्सार, असल्या कश्टांच्या कुर्सार उमकळल्लो जेजू. जेजू त्या अपमानाच्या लजेच्या कुर्सार तो उमकळून पवित्रपण ताणें जोडिल्लो, आमकांय ताणें पवित्र करचो. तोच जेजू तो आमकां आपणे दिता. तुजो कुरीस स्विकार कर, त्या कुर्सात हांव पळोवन वचनाका म्हणून. वो कुरीस जावन आतां जैताचे आरंभ. जेजू कुर्सार मरोवन ताजी चरित्र अखेर जावंक ना. बगार जेजू कुर्सार मरोवन पुनर्जिवंत तो जालो, महिमे बरीत तो जालो, जैते वोन जालो. आमी तशेंच आमच्या दिसपडत्या जिणेंत आमचे कश्ट आमी स्विकार करन, आमचे कश्ट बघून आमचे कुरीस आमी काण घेवन आमी जिवन आसतना एक दीस नातल्यार एक दीस ह्या संवसारांतच आमी जैते वोन जातल्या, महिमे बरीत जातल्या, जेजूच्या महिमेंत आमी वांटो घेतल्या. ना जाल्यार त्या कुर्साक मोल ना, ना जाल्यार त्या कुर्साक अर्थ ना. आनी निमाणें आमी निजाकी बागी प्रत्येक जावन बैंदूर फिरगजीची तुमी बागी, कित्याक तुमकां एक आदर्श आसा भगवंत कुरीस. तोच एक आदर्श. तो सोलोन मुखार गेला, ताजो कुरीस काण घेवन तो मुखार गेला. जेजूच्या कुर्साच्या वाटेन चलोवन पवित्रपण जोडया. जेजूच्या कुर्साच्या वाटेन चलोवन भगवंत आमी जावया. जेजूच्या कुर्साच्या वाटेन चलोवन बरी क्रिस्तांव जिणी आमी जियेवया. कश्ट कुरीस आनी पुरा मेळटाना दुसरें खंय वेचे न्हय. कश्ट आनी दूख आनी कुरीस आमकां मेळटाना पयले ह्या बैंदूरच्या तुमच्या फिरगजेच्या ह्या इगर्जेक येवचें, कुर्सायिल्ल्या जेजूक पळोवचें. जेजू तुमकां उजवाड दितलो. कसो कुरीस वोवंचो, त्या कुर्साचेर कशें जैत व्हरचें म्हणून जेजू हांगासर दितलो. तुमच्या ह्या फिरगजेक कितलोसो लोक येता. प्रत्येक जावन प्राचीत काळार करेजमाच्या वेळार हांगासर कुर्साची वाट तुमी चलयतात. ह्या करेजमाच्या वेळार वेगळे वेगळ्या फिरगजेत हांवन तांच्या संदर्भा प्रमाणे येवन वो दोंगर सोडून कुर्साची वाट करतना जेजून कशें कुर्साच्या वाटेन चलोवन गेलो म्हणून आमी पळयतना समकतना आमकांय तें प्रेरण मेळचें. घे तुजो कुरीस आनी हे म्हज्या फाटल्यान म्हणलो संदेश आमकां मेळचो. तर एक बरें उडास दवरया आमी. कुर्सातावन पळोवन वचचें न्हय. घे तुजो कुरीस हे म्हज्या फाटल्यान म्हणून सांगलें जेजून. त्या प्रमाणे आमी जियेवया.
तातूंत साठ आपूण आसा भगवंतपण, तातूंत साठ आपूण आसा एक बरी क्रिस्तांव जिणी, तातूंत आठ आपूण आसा आमच्या जिणयेचें पवित्रपण. असली एक बरी जिणी जियोंक कुर्सायिल्लो जेजू आमकां कृपा दिवं दीत, आदर्श जावं दीत, आमकां आदार दिवं दीत आनी आयच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमकां तो कृपा दिवं दीत म्हणून आमी मागया. आमेन. समेस्त आमी उबे रावया. आमचो बाबार्थ विचारून सांगया. सतमंत देवाक, सर पदवेदारा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीमेच्यार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताज्या एकल्यास्पताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भीत संभवलो, आमकोर मरियेतांत जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कस असले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गाक चडलो, सर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्या बसला, जिवांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतालो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक, कथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाची जिवीत. आमेन. बाबर्ताची प्रार्थना. तुमची जबाब. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचें मागणें आयक. आख्या पवित्र सभे पासून मागया. आमच्या पापा साहेबाक, सर बिस्पांक, याजकांक आनी धार्मीक भाव भयणीक तांच्या वावरांत पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भर. तांच्या सेवेंत तुजी निरंतर कृपा तांचेर दया कर म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या फिरगज कुटुंबा खातीर मागुया. आमचो फिरगज येजक बाप रोनाल्ड मिरांदा हांकां सदांच राख आनी सांबाळ. आमचे फिरगजेंत भाव बंदपणाचो स्पिरीट चड आनी चड वाडोवन दी. हे खातीर फिरगज गवळीक मंडळी सवे आमी सर्वांनी सहकार दिशे एका मनाची आनी एका काळजाची आमकां कर म्हण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या प्रायेस्त आनी पिडीस्त भाव भयणी खातीर मागुया. तांकां फावो ती जतन हुस्को लाबून दी. तांची सेवा साकरी करतल्याक तांच्या त्यागा आनी साकरीपिसाक हजार वंट्यांनी प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या भुरग्यां आनी युवजणां खातीर मागुया. ताणें आधुनीक कुशलेक आनी माध्यमाच्या वशाक बली जायनाशे तांकां सांबाळ. ताणें उतरांनी आनी नडत्यांनी हेरांक देख जावं क्रिस्ती मोलांनी वडच्याक तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. परगांवांत वावर करच्या सर्व आमच्या फिरगजगारा पासत आमी मागता. तांकां तुजे मोगाळ नदरेन राख आनी सांबाळू. तांच्या वावरांत जैत दी. सदांच आमचे धान्य आसून तांच्या उदार मनाक फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. देवादीन संध्या खातीर मागुया. कश्ट आनी वमटेनी फिरगज बांदून हाडून देवाचे घरी पावल्या सर फिरगजगाराक सशनाचो विशय लाभय. आमकां सेवा दिवन सर्गी दायजी जाल्ल्या सर येजाकाक तुज्या इशेवाच्या घरी आसरो दी म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या सकसकित्या सवां खातीर एक घडीभर मागया. आमची सर प्रार्थना आज आमी तुका भेटयता. सर्गींच्या बापा आमी मागल्लें तुज्या पुत्रा मुखांतर आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सौम्या तुका दिवंगी पे हांव जावं काणीक मोजी.
सोरो देणी तुझ्या मोगाची सोम्या तुका दिवंकी ते हांव जाणीक म्हजी आता बोटा चडून तुका हाडून येता हांव उंडो दाका सोरो देणी तुझ्या मोगाची मुझे जीवन केलाय ते पावन पवित्र मारुत तुझा मुझे हे जीवन केलाय ते पावन पवित्र मरुत्रा तुझ्या म्हाका जो भेटून दिता सोदी तुझे सेवेक सोम्या आसाव लागता सोम्या तुका दिवंकी ते हांव जाणीक म्हजी आता बोटा चरून तुका हाडून येता हांव उंडो दाता सोरो देणी तुझ्या मोगाची आता वावरांभर कर तू तो सुभर दैविक दयाळ हातान तुझ्या आता वावराभर कर तू तो सुफल दैविक दयाळ हातान तुझ्या म्हाका सोपून दिता जीवन तुझे सेवेन भेटोंक हांव आशेता सोम्या तुका दिवंकी ते हांव जाणीक म्हजी आता बोटा चरून तुका हाडून येता हांव उंडो दाका सोरो देणी तुझ्या मोगाची मुझे हे जीवन केलाय ते पावन पवित्र मारुत्र तुझ्या मुझे हे जीवन केलाय ते पावन पवित्र मरुत्रा तुझ्या म्हाका जो भेटून दिता स्वादी तुझे सेवेक सोम्या आसाव लागता सोम्या तुका दिवंकी ते हांव जाणीक म्हजी आता बोटा चरून तुका हाडून येता हांव उंडो दाका सोरो देणी तुझ्या मोगाची सोम्या तुका दिवंकी ते हांव जाणीक म्हजी आता बोटा चरून तुका हाडून येता हांव उंडो दाका सोरो देणी तुझ्या मोगाची आमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात देवा आमच्या बापा कुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगळ्या मनशा कुळाक पातकांचें बोगसाण जोडून घेतलें तेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सर पातकांतली आमकां नितळ कर आनी व्हडे पवित्रयेन आमकां उबार म्हणून विश्वासान आमी तुजे लागीं मागता
तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्वस्पर तुमचे सवय असो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराथंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं मनशा कुळाची चडवण कुर्साच्या रुपार करूंक तुवें येवजिलें रुखांतावन मरण आसलेलें रुखांतावन जिवीत उपजोवचें रुखा वरवीं देंवसार जैते वंत जालो रुखा वरवीं ताजो भस्म जावचो ही तुज्या मोगाची येवजण देखून कुर्सार जैते वंत जाल्ल्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गींचे सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणतात तांचे संगती आमचे इताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता पवीत दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुझ्या वैभवान मुसर्गी तुका जय 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 सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय मुसर्गी तुका जय 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 बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणता कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्रात्म्याचे सक्तेन सरजीव आनी पवित्रपण उपजाता उदेंती तावन समत्या पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक ह्या काशा परजातून जमयत आसाय देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रात्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचे रागात पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारावतलें हें म्हज्या आवडासा करात Bawarta so good purgatoria. Jesu melo, Jesu जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू नव्यान येतलो बापा आमचे सडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्ट मरण असो ताज्या आनंद भरीत पुनर्जिवनपण असो
आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताजी वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगास जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पस्ताय तांकां ताज्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाच्या माये भोव भगेवन अंकवार मरयेच्या तुज्या भगेवन धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विनवणेचो आधार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी. तिच्या वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुजे साकरा फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापाच्या आनी जेराल्ड आमच्या गोवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्यां आनी मणियाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारान वाडसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुज्या हुजे तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणी आनी तुज्या इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनांक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरबसो आसा. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं ताज्या उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेधार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या समया जेजू क्रिस्तान शिकयलां त्या प्रमाणे एका मनान आमी आतां देवा लागीं मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका. सर्वस्परात सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. समयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची काकृत आमची
देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर आमची काकूट कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दी आमका शांती दी तुझी कूड आनी रगत आमी सहन करता ती आमचे जडती आनी केस्तडे ना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकी आनी वखद दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक पयिल्ली आमी सर्व सुभागी सम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिवितांत सांबाळ काळीज मुझी सोनिया गायता तुझी महिमा मोवडातले गाय रक्ता तुझ्या येण्या काळीज मुझी सोनिया गायता तुझी महिमा मुक्ती दौरुंदा दुर्बोळे पीडा येण्याक तुझ्या दया तर ये सोमिया आय मोजो ताळो दीस दांता तूं म्हाका दैविक आदार तुझो तर ये सोमिया आय मोजो ताळो दीस दांता तूं म्हाका दैविक आदार तुझो मास तुझे सोमिया जीवित वेदिता रगत तुझे सोमिया ताजा बागैता मास तुझे सोमिया जीवित वेदिता
प्रार्थोया. सोम्या जेजू क्रिस्त कुर्सारूम कळतना तुवें बापाक भेटयलेल्या तुज्या पवित्र कुडी रक्तान तुवें आमकां पोसलाय आनी तुज्या कुर्सातान उपजतल्या दैवीक जिवान आमकां भरलाय. तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जिवंतपणाक तुज्या संगता आमकां पावय म्हणून आमी तुजे लागीं काल्तिकायेन मागता जेजू, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आशिर्वादा खातीर उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देवांता पवित्र कुर्सा कुर्सा सर्वंडाराच्या गायता स्तुती गाजम कीर्ती हरे दिसांच्या. अप्राण बसून शांती दिलाय सागरा पूर्वेच्या. आमाची वीज सोडून दिलाय गुप्ता सडवणेच्या. सडवणेच्या मोगाळ दुःखा सडवण आमकां लाभय. पात्याक आमकां लागीं आपय तुजे दयेक ओटाय. सडवणेच्या मोगाळ दुःखा सडवण आमकां लाभय. पात्याक आमकां लागीं आपय तुजे दयेक ओटाय. मोगाळ पुता सवे हांव ग्वार मोरी आशिर्वादी आमकां. भगवान कुसाचे कुरेन आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.